ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार दोन वाटो आसतात. तांची खंयची एक विचार काडून आमकां सोंपता आसतात. एक वाट जिविताच्या पुण्याची तोटाय घेवन मुखार वचून वो दुसरी वाट जिविताच्या कोरिडॉरांतल्यान गुणगुणून पळोवन वचून. आयच्या सेवाधर्माक शुभ वर्तमानांतलो हो विशय आमी काडला. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येयात. जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बळ दिता. बापाचें आयकून आनी शिकून आनी जिविताच्या आड करून काळजीदारपणान फुडो करून आयज आमी कोंकणीच्या वाराक पेटयलोलो आयतार पाळटा. कोण एकलो अशें म्हणटा, वी आर born, let it explore, not to kill, but to heal the broken hearts. देव मोगान आनी दयान आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता. जेजूचेच कोंताळें गोंडकुणींत आसलोल्या भाव भयणीच्या निशेल्या काळजाक आमच्या मागण्या त्याग आनी मोग वरवीं धीर आनी आदार जावन आनी ताणें जिविताच्या उंड्या वरवीं आपल्या जिवितान येतलो कश्टांक फुडो करून ह्या मिसाच्या परिणामांत कृपा मागुया. तशेंच तांच्या कुटुंबाक पासत नवीन संतोशाच्या ह्या मिसान वांटो घेवया. भगवडीनो, आयज साद्या काळाचो 19वो आयतार आनी हो आयतार नातांचो आयकलां भशेन गोंयकुणीच्या वावराक पेटयलो आयतार. सो कोण प्रिजन मिनिस्ट्री आसा तांकां वावर करतले. जायते वॉलंटियर्स आनी हेर दुसरे आपलो वावर करता. तांचे पासत बरे भशेन मागया. आनी जेजू आयज आपणास म्हणटा, जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. हे भशेन म्हणटा जाल्यार आमी देवा उतरान वाडून आनी जेजूची कूड आनी वगत शेवून आमचे वतनीक वाड जावं हे दिसाचे भेटेक आमी मागया. आनी कांय फावटी आमी चुकल्या देखून पातकाची दूद धरून बॉक्साडेन मागून ते वेळार आमचें मौन आनी काळीज तयार करूया. मोगाला बापा, आमच्या दिसपट्ट्या वावरांत कश्टांत दुखांत आनी निराशेपणांत आमी गूंज जाता. जिविताच्या उंड्याचे घोटाये वरवीं तांकां फुडो करूंक ना. सोम्या काकुतको मोगाला जेजू, तुजें मांस आनी रगत दर मिसाच्या बलिदानांत तूं आमकां फावो करता. पूण आमी ताचो सारको फायदो काडूंक ना. जायते फावटी आमी मिसान भक्ती वांटो घेवंक ना. क्रिस्ता काकुतको पवित्र आत्म्यान आमी बापाचें उतर आयकून आनी जेजून दाखयल्या ती वाट शिकून आमी तिचेर सारकें लक्ष घालूंक ना. आलसायेन आनी संवसारी आशेक उरल्या. सोम्या काकुतको सोर पवित्र देव, आमची काकुतको आनी आमची मातका मागसून आमकां सासणाची चिंता लागो. Thank you.
सोर पदवीदारांनी सासण्याच्या देवा बापा म्हणून तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केले. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां उदीक उदीक भर. आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडीशें कर. हें आमी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे कोणाची येता आनी राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाय. राजाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचन. एलिजा एका दिसाची वाट चलोवन बरोड्यान गेलो आनी एका रथान झाडार काल बसलो आनी आपणाक मरोंक आशोवन ताणें म्हटलें, सर्वेस्परा, आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पानार न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लावन आनी म्हटलें, उठ आनी काड. ताणें सोडभोवती नदर मारली आनी आपल्या तकलेशी गरम फातराचेर भाजलेली भाकरी आनी उदकाचें आयदन पडयलें. तो जेयलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराच्या दुदान आनीक एक फावट पत्तो आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हटलें, उठ आनी काड, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटच तो उठलो आनी खाण पिवन त्या जेवणाचे गोठायेर 40 दीस आनी 40 राती बरोबर दोंगराच्या देवाच्या दोंगरार पावसो तो चलोन गेलो. देवाचे उतारे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाट म्हणून. सगळीं म्हणुयात, सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वाटाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवय म्हजो वागप्यान ओडवीक मेळटा. हें आयकून खातीर भोगतलो संतोश. जबाब म्हज्या सांगाती सर्वेस्पराची कीर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताच्या नांवाचें वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशोवन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळे म्हजे आकांतांत तो म्हाका निवारता. जबाब ताचे दोळे लावून रावात. तुमी स्वतासान उगडटले. तकली पोंदां घालून तुमकां कधीच पडचें ना. दोतोऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पराक जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो. ताचे सवे भक्ती वेळो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोगाळ म्हणून. ताच्या कोपान आसरो सोदतात तो मनीस भागी. जबाब आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोगाळ. Gabriel Paulo एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, देवाचे पवित्र आत्म्यान केस करूं नाका. कित्याक सुटकेच्या दिसा ताणें आपल्या शिकान तुमकां गुणावून दवरली. सगळीं उचांबलाय, राग, क्रोध, चालयो आनी सगळे तरेची खोटेपणां सोडून घे.
क्रिस्ता सवेन देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षा जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत कर्मलायेचें तेणें आनी वैज्ञ कसो आपणाच्याच देवाक सोंपून केलो तशेंच तुमी देवाची आपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात देवाचें उतरें उद्गार Sorvismo tuce soveasum. Slava Domnului Iisus Hristos, ce și vorba. Au sorgartan de omologul. O și Jesu numele de gun, ce de rog ta cere gunul la gun. Ti mândali. Zuzeța pod Jesu to ocnai, tace avoi babai, ami orkonau kide. Au sorgatan deola, oșe tacem coșe munie. Jesu taka zaap neumle. तुमचेच मने फुतफुतू नाका. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत म्हणटलो. ती सगळीं देवान शिकयलेली मनशां जातलीं. अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवाक हांव आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां स्वत सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उलो. तुमच्या पुर्वजांनी मरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गांत हांव देंवलोलो उलो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांत हांव देंवलोलो जिवो उलो. हो उलो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उलो दितलो तो म्हजेंच मास. तेन्ना जुदेवांमदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मास खावंक कसो दितलो रे. Jesu Chrystaचे शुभ वर्तमानी. भगवंतो संवसारांत जायते वॉन्डर्स ऑफ द वर्ल्ड म्हूण आसा. आमचे इंडियेकूय एक ताज महाल आसा. तेच भाशेन चायना ही ग्रेट वॉल ऑफ चायना ही आसा तें खबर आसा. सुमार 2000 मायल्स इतली लांब आनी फकत ही एकूच वॉन्डर वयर चंद्रमंतन पर्यंत एस्ट्रोनॉट्स म्हणटा दिसून येतात मनशांनी केल्ले एकूच वॉन्डर. तें बांदपी चीन हो नांवाचो एम्परर. आनी हो बाबडी तो चीन मोन्नाक भियेतालो. He had a fear of dying. आनी केन्नाच मरचो ना असलो उपाय सोदतालो. आनी
कोणी ताका मॅजिशियन्स आसले ताणें सांगलें एक इस्टर्न सी थंय एक आयलँड आसा जुओ आसा म्हणून पॅराडायज आयलँड थंय रावतलो लोक तांकां फकत हो सेग्रेड ती जाणा म्हणून आनी कशे भाशेन हें सासणीक जिवीत इटर्नल लायफ मेळटलें तें हो लोक जाण तेन्ना हो चीन हाणें आपली जायतीं तारवां जायत्या दानांनी भरलीं आनी हें आयलँड सोदून गेल्यार ताका तें मेळ्ळें पूण तांच्या वस्तूंक त्या लोकांक हो सिगरेट ताका सांगूंक ना आसलो ना तें आमी नाका पूण एक खबर मात की तो मोन्ना घेतालो आनी सासणीक जिवीत कशें जिवचें ही ताका म्हायती जाणा जावंक आसली बाबडी जावं जेजूच्याय काळार जायत्या लोकांक हो प्रश्न पडलेलो मेल्या उपरांत आमचें कितें जातलें मेल्या उपरांत आमी खंय आसतले आनी कोणूय असली खबर सांगीत जाल्यार हो लोक धांवून वयतालो आयकून आनी जेजू आयज ही खबर करता आनी म्हणटा हांव जिविताचो उणो जिवीत दितलो उणो ताका सासणीक जिवीत मेळटा हो उणो जेजू म्हणटा हांव सासणीक जिविताचो उणो तुवें आयकतलो लोक गुणगुणटा कित्याक ती जाणा आसली हो जेजू मारयेचो पूत जेजूच्या घराब्यांत आसलेलो ल्हान तर व्हड वाडटा तो ताणें पळयलो आनी आतां तो म्हणटा सासणीक जिवीत दितलो हांवूच उणो हें आयकून तांकां तितलें तें मानून घेवंक तयार आसले पूण बाबडी जावन जेन्ना जेजू मेलो 3 दिसांनी जिवंत जालो तेन्ना हें सगलें तो उलयतालो ताचो अर्थ तांकां समजलो आयच्या पयल्या वचप बाबडी आमी घेतलो पयलें एलिशा प्रवादी सिनाई दोंगराचेर होरेब दोंगराचेर देवाचे हो यावेचे गोठाय मागूंक येता हें जाणा जावन ताचो बॅकग्रावंड आमी जाणा जाल्यार एलिशा प्रवादी हो जेन्ना इज्रायल आनी जुदा दोनूय सोलोमोन आसलो ताचे राज दोन एके भाशेन कुडके करता तेन्ना इज्रायल किंगडम ऑफ इज्रायल आसता थंय हो एलिशा प्रवादी आसलो आनी तेन्ना आहाब नांवाचो एक राजा राज चलयतालो तो विकेट किंग ताचे तो बरो न्हय मनीस ताची बायल जेजबेल त्या राजाची ती कुड्ड्या देवाक बसताली कित्याक तिचो बापूय एक पेगन आसलो बाबाटी आसलो आनी ही वस्तरी ही राणी यावेक सोडून देवाक सोडून त्या कुड्ड्या देवाक वचून बाळ हो एक नांवाचो ताणें हो देव तांचो केलोलो आनी जायते प्रवादी ह्या बालाचे ही राणी तांकां पोसताली देव पळयता यावे पळयता आनी आपले इज्रायल पुरशेक परत हाडूंक म्हणटा कित्याक हे प्रवादी आसले फोटीक हो देव तांचो एके भाशेन फोटीक केल्लो तो ताणें आनी परजाय जायती तांचे वाटेन गेल्ली ती पळोवन यावे देव एके भाशेन टेस्ट करतात पळयतात आनी 3 वर्सां पर्यंत थंय कसलोच दुखवण एके भाशेन थंय पडटा आनी पावस न जावन कसलेच पिकावणूय जायना आनी तेन्ना कसलोच उपाय ना जावन आहाब राजा एलिशाक आपोवन धाडटा आनी म्हणटा तुज्या देवा लागीं मागणें कर आनी पावस माग तेन्ना एलिशा आहाबाक सांगता बाल आसलो ताचे प्रमाणे तांकांय आपय आनी आपुणूय येता 2 पाडे घे आनी तांकां मारून 2 वेदीचेर दवर एक पाडो आपूण म्हज्या देवा लागीं मागता दुसरो पाडो बाल आसा त्या प्रभादेव तांच्या बाला लागीं मागूं दी आनी हे भाशेन केल्या उपरांत 2 पाडे मारून जाल्या उपरांत जेन्ना बालाच प्रवादी बालाचे आसले ताणें ते सरभोंवतणी वचून नाचून देवाक उलो मारून ताचें नांव घेवन व्हड्डें म्हणून ते स्वर्गांतल्यान वचून देंवन येवन हे वयर वेतले म्हूण पळयता कांयच जायना ते सगळें सोंपल्या उपरांत एलिशा प्रवादी मागणें करता धाकटें मागणें करता आनी धाकटें मागणें केल्या उपरांत स्वर्गांतल्यान उजो येवन एलिशा प्रवादी हो पाडो आसलो तो वयर एके भाशेन उजो ताका लागता देव खऱ्यांनीच आसा म्हणून दाखयता आनी तेच सांजेर असलो पावस पडटा की जमीन भिजता
तेन्ना जायतो लोक जो ह्या फॉल्स प्रॉफेट आसले बालाचे ती वाटेन आसलो तो एलिजाच्या वाटेन येता यावेक नमस्कार करता. तेन्ना बाबडीनो ही राणी जेजबेल जिका राग येता इतलो लोक परत ते वाटेन गेलो म्हणून 24 वरां मदें एलिजाक जिवेशी मारून ती योजिता. आनी तेन्ना एलिजा पळोवन वेता आनी तेन्ना वेता तेन्ना आयचे वाचप आमी पळयता थंय आनी हें सुरू जाता. तो पळोवन वेता आनी जुदा ह्या गांवांत थंय सावन सावथ इस्रायल थंय वेता. थंय बाबडीनो तो तोपता ओरड्यान पावता थंय तो झाडा कडेन न्हिदता. तेन्ना एके भाशेन देवाचें तो शीण करता इतलें तुवें केलां आतां हांव हे गतीर पावलां. देव ताका सोडिना. देव व्हड वोदाडून थंय उदो भाकरी थंय आसली आनी उदो हें ताका फावो करता ह्या ओरड्यान. आनी तेन्ना परत दूद येवन ताका सांगता तूं पिये खा लांब वाट चोवची आसा. आमी जायते फावटी कमियाच्या वेळार बरें पर्वतांनी गायन गायता तुवें आसा लांब वाट चोवची आसा. वाटसुऱ्याचो सांगाती देव ताका जाता. ही वाट बरें पर्वत दुसऱ्या उतरांनी सिनाय नगर म्हणटा थंय सावन तो आसलो थंय सावन 500 किलोमिटर वाट सुमार. आतां बॉम्बे आमचे फुडें येता इतली वाट तो उपरांत हेच घोटायेन उदयाची आनी उदकाची घोटायेन थंय येता. थंय पावतोच ह्या सिनाय नगरान पावतोच देव ताका मेळटा. देव ताचे लागीं उलयता आपल्या उतरांतल्यान ताका घोटाय दिता आनी ही घोटाय घेवन बाबडीनो तो परत इस्रायलाक येता. हाचें हें वाचप बाबडीनो आयज शुभ वर्तमानान स्वर करी जाल्यार आमी 2 वस्तू ह्या पयल्या वाचनात पळयता. देव उडो दिवन ताका ती भाकरी दिवन उदक दिवन ताका घोटाय दिता आनी उपरांत दोंगरार आपल्या उतरांतल्यान ताचें मोल काडीस अखंड करता. आमी आमचे इगोर्जेन आमचे इगोर्जेन जेन्ना आमी मिसाक वांटो घेता तेन्ना बाबडीनो हेंच कसलेंच कितें घडटा. देव आपल्या उतरांतल्यान आमकां पोसता. कितेंच भाशेन आमी हांगासर देवाचें उतर अणभवता. माथेवसाच्या 18व्या अभ्यासवरान 20वें उडयत आमकां मेळटा जंय दोव प्रत्येक जाण म्हज्या नांवान एकठांय जाता थंय हांव आसा. म्हणटच देवाचें आसणें आमी हांगासर भोगता. बरेच वेळा देवाच्या उतरांतल्यान दुसरें याज्ञिका वरवीं आमचे मदें देव आसा हे वेदी वरवीं आनी पवित्र संस्कारा वरवीं जेजू खऱ्यांनीच आमच्या उतरांतल्यान पोसता आनी उडो आमकां दिवन ओतमीक कुडीची आमची भूक मागता. बाबडीनो अशें जाल्यार आमकां आमी दिनवासी काळीज आसूंक जाय. कित्याक आमकां हांगासर दिसाक येवंक सोयेक मेळटा. जायत्या जाणांक सोयेक मेळना. कांय फावटी जाणटे पिरायेक लागून वो कोणी उपसयेकाक सांपडलेलो आसा वो पंगडी आसा हँडिकॅप आसा तांकां कडेन येवंक जायना. पूण आमकां देवान हो सोयेक दिला बोड दिला आनी मिसाची भेटूय आमकां लागीं मेळटा म्हणटच आमच्यांनी येवंक जाता. दुसरे फावटीर बाबडीनो जायत्या जाणांक मिसा मेळना. थोडे फावटी पाद्री पावना. थोडे फावटी पयस गांव दोंगराचेर गांव आमचेच एक कितलेच आसा. कांय पाद्री म्हजे इश्ट एक आसा ते म्हणटाले थोडे फावटी 6 वरां पर्यान मिसाक वचपाक आमकां लागता आमची गाडी घेवन. त्या उपरांत एकूच मीस 5 फामिल्यो 6 फामिल्यो आनी परत आनीक 6 वरां 12 वरां ट्रॅवलिंगूच एक वर मीस करून आनी हो लोक रावता कित्याक म्हयन्याक थोडे फावटी एकूच मीस तांकां मेळटा. आमकां बाबडीनो असो एक मेळटा जेजूचें उतर आयकून आनी जेजूची कूड आमी शेवून जितले फावटी आमकां सोयेक मेळटा तेन्ना घेवया. बरे पर्वतार पावूंक वाटसुऱ्याचो सांगाती जेजू जालो. आमी वाट चलतना कांय फावटी आमकांय कसली भूक लागता. कुडीची भूक मारूंक आमी हांगा थंय धांवता. आमचें लॉकडावन जालां तेन्ना कितलेच फावटी बाबडीनो जेवण नासलें सुरवातेक मेळो नासलें. जायत्या जाणांनी आदार केलो ताका पावून जेवण शॉपवाल्यांनी आपली शॉपां उक्ती करून कांय फावटी चोरया मोरया भूक ही मारपाक प्रयत्न केलो. ही कुडीची ओतमीक भूक आसा आमची जी आनी कांयच दुसऱ्यांनी आमकां सॅटिस्फाय करूंक जायना. आनी ही कुडीची भूक आमी मागता ती फकत संवसारांत ही ओतमीक भूक मारून
आमी स्वर्गीच्या राज्यात इटर्नल लायफ जे भाशेन हांव चीन इटर्नल लायफ स्वर्गीचे सासणीक जिवीत हांव येतालो आमी दोन सासणीक जिवीत हांव घेवन प्रयत्न करता म्हणटच जितले पावटी हो सरो घेवन आमकां स्वेग मेळटा आमी घेवया कांय फावटी आमी आदार घेता तेन्ना जेजूची खूब मानसुकेन घेवया तयारी आमची करुया म्हजें दीस सुरू जाता जेन्ना हांव चिंतता मनान सकाळीं उठून हांव मिसाक येतलो म्हणून तेन्ना म्हजें दीस सुरू जाता न्हय गायब जाता तेन्ना म्हणटच म्हजें डिस्पोजिशन इनर डिस्पोजिशन म्हणटा आमी म्हजी तयारी भितरली जेजू घेवन ही घरांतूच सुरू जाता म्हणटच जेजू मेळूंक येता आमी हांगासर मिसाक येना कायदो म्हणून कोण दुसरो कितें म्हणटलो म्हणून पाद्रियान विचारतलो म्हणना म्हाका जेजूची गरज तुका आमची गरज हें आमी जेजू म्हणटा जाल्यार म्हाकाय जेजूची गरज हें वळखून घेवन आमी आमी सांगतात बिकॉज हांव म्हणून मिसाची तेंगशी म्हळ्यार कोणातले व्हड मागणे मिसाची तेंगशी जेजू आमच्या खर्चांनी आमी घेता जसो आमी आदार घेता तेन्ना माणसुकेन घेवन कुडके उरल्या जाल्यार म्हळ्यार कोण हे भाशेन जेजू आमचो माज जिविताचो आयज ह्याच उद्या सोऱ्या वरवीं जेजू घोटाय आमकां दिता जे भाशेन ह्या हांवें एलिशाक दिली तोच जेजू आमकांय घोटाय करून आनी आमी दुसऱ्याचे सेवेक हेंच मोल आनी काळीज जाल्यार आमकां Sotwanta deva, sotula deva, solemn jealous. Ilicea devacer patrielor, devacer patrielor, Oliam și Anu, Baba, Amen. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रस्नांक आनी आडकोळींक फुडो वचप पडटा तसल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण बाबा दवरून बाबा लागीं मागुया सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे पडवणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकरणी कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करून बाबा लागीं मागुया जेन्ना एका मनशाक कोण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता असल्या वेळार जेजूच्या मासा रक्ताची गोठाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून तांणी आपल्या जिवितान शांती समाधान हाडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया कोणकोणीत वाव कोत्तोल्यान तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन करून बापाची कृपा आनी बळ तांकां मागुया आमच्या खासगी गोरसो लोसो बेरोगीच रावून देवान उदार करूया प्रार्थना मोगळा बाबा तुझे रुजवात घेवन आमच्यो गरजो तुज्या मुखार घाल्यात
तुझी खुशी जाल्यार आमकां तें फॉलो करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Beethoven Nick Gaudium, C28, page 40, C28. Moșa Papa Părinte Moșa Duce Bogdan Sfântul, de la Papa, Anta Tasleța, Mână. Ratria, सर्वेस्पर आमच्या बाबा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुती तूंच आमच्या हातान घालताय तुजे पोरबेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नामी सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्विदार आनी सासणाच्या देवा सोरकड्यान सोरताय जेजू क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या पासकाच्या पुटा वरवीं ओजापाचें ओजाप ताणें केलें पातकांतली आनी मोल्लांतली आमकां सोडोवन हो व्हडलो मान आमकां जोडून दिलो विचून काडली कुडी यादीकी राष्ट्र पवित्र राष्ट्र आनी तुजे कशा वर्सां आमी जावंक पावल्या चोरताय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता कित्याक काणुकांतली भायर काडून तुज्या विचीत उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें देखून आतां देवता बरोबर आनी सगळीच्या सोर गोंयकारां सगांनी तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतर गायता बाबा grosso पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रांतल्यान धाडून ही देणी पवित्र करपाक मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी कृपा आपलेच कुशेल गोश्ट मारून सुसुकेच्या हितान घातलो तुका दिन पासून तो घडलो तो आपल्या शिसान दिलो म्हणून ओ तुमी सगळे स्त्रियात आनी तयार ही मोशी कूड तुमची पासत समोरची
Teți părince mortalul stăne calzul, după noi arbeni ma floti am lasci sangue di vita. Tu mi sono spiato nella via. Io mo c'ero croce calzo. L'organizzazione che ora la c'erano. Fatta c'è il box ne merita. Tom c'è posso dare il servizio mo c'è posso dare la roba. E mo c'era per sempre. Ci sono grandi una volta zepolto con gloria, tu ci hai Baba, Jerusalem, Baba, Swami, Purashman, Swami, Bhakti, Prabhu, Sutta, Anavachivita, Saudari, Sumari, Chukha, Sutta, Sumakuna. तुझे पुकारी होगा तुझी सेवा करू काम का फाम केले देखुना का दिवस आणि जे रुची पुराणा दर्शन करावा समस्या पवित्र आत्म्याने एकटाई करवो म्हणून हृदय प्रार्थना सर्वेस प्राकेत तुझे विस्तारने तुझे पवित्र सदेचो ग्रास आणि फ्रान्सिस आमच्या बागेल बाबा फिलिप मेरी आमच्या गौरी बापाने सोडली आत्मिक भावना गुरुभूमिका प्रति भोगार पुरोजवर पुराचा बाबा सुद्धा झाल्या ते आमच्या बाबाची एका ताका तुझी इष्टागती मिळाल्या समस्या तुझ्या बोर सोडे कमावून आम्हा समस्याची दया करणारी मागणा भगवान मरी देवाच्या नयसनदी भगवंतर पुत्रानुसार कडका मानवण्याच्या सौम्य भावनाबरोबर शास्त्राच्या सुखात आमका मानणारी त्यांच्या संगतात तुझी महिमा गावून आमका फमगोड जेजू ख्रिस्ता तुषार त्याच जेजू वर्मी त्याच जेजू संगता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याचे एकपणा सर्व विधान बाबा सर्वंदना वैभव का शासनाच्या शासना आमच्या सर्वकाराची आत्मना म्हणून गणेश केलेले प्रार्थना करत आमच्या सर्वेस्वरा सर्वांना करता निवाद आहे विधान समस्यांमध्ये सर्वच्या सुखात आमच्या सर्वंदनाच्या ख्रिस्ताच्या आम्ही परमेश्वरात ऐकता तर आमच्या वृंदावनामध्ये सर्वात काढले सगळे सर्व ताकदातली आहे सगळे जेजू ख्रिस्तातले तुझ्या धर्मतामुळे तुमका शांती दवरता माझी शांती तुमका दिली आमच्या पातकाचे नरे पुढच्या पवित्रतेच्या बाबताचे निष्ठा तुझे कुशल परपडे तुका शांती दिया तुझसे काही पूर्ण सभा जो जियत आहे राज पंचलेला आहे शासनाच्या शासना सगळ्याची शांती सदा काळ तुमचे सगळे असो एकमेकांना मगाशी ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप करणारी वचनाचा जेजू सो आमकां म्हणटा हांव जिवीत दितलो सासणीक उलो होच जेजू वेळार आमच्या गाडसांनी येता ताका विनयता पयस मागता Chris Prasada Velar in Kavya, D11, page 53, D11.
वाचूया. मोगळा बाबा तुवें संस्कार वालो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडाक आमी किराय दिसू. आनी मागता आमच्या सोमयान जेजूची येणारी सर्वेस्वर तुमची सगळी आसूं. सोड भगदा देव पाप आनी दूध आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद धाडटा. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत गावया F12 page 91